काँग्रेसीक बाबुशाचेर सरळ ॲक्शन घेवंक जमना आनी बाबुशाक काँग्रेसीचें कोत ना। पणजे पोटवेंचणुकेचे फाटभुंयेर आमदार बाबुशाचेर कारवाय करची म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचे कार्यकारी समितीन नेट लायलो। मात बाबुशाक काडून उडोवचो म्हूण पार्टी स्पश्ट थाराव घेवंक शकली ना। रमाकांत खलप म्हणटा सगळे सोपस्कार केले उपरांतच कितें तें जातलें, मात बाबुशाक काँग्रेसीचें कोत ना। पणजेचो फुडलो महापौर खंय तो बीजेपी बरोबर बसून थारायतलो। ताणें बीजेपी कडेन उघड जाहीर सेटिंग केलां। काँग्रेसीच्या सांताक्रूजच्या आमदारान पणजेचे पोटवेंचणुकेत बीजेपीक तेंको दिल्लो। बीजेपीचो उमेदवार सिद्धार्थ वट्ट 5,000 वयर मतांनी जिखलो। पणजे वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर आमदार बाबुशाचेर ॲक्शन घेयात म्हूण प्रदेश काँग्रेसीचे कार्यकारी समितीन सोमारा जाल्ले बसकेत नेट धरलो। प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनान ह्या विशयाचेर विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे कडेन बोट दाखयलें। राण्यान आपले पद्दतीन गुगली घाली। कार्यकारिणीक बाबू सोडून किरण बेदीचेर शर्माव दिलें। मिडियान विचारल्यार रमाकांत खलप म्हणटा सगळे सोपस्कार केले उपरांतूच कितें तें जातलें। There have been certain individuals who have worked against the party. Well, so far as we all know that public statements were made supporting the BJP. So we are going by that, which is the obvious proof. So the executive committee is taking note of that. The contribution for or against of individual leaders, MLAs, executive committee members is being compiled, and depending upon the work done by each one, gradation will take place. The most severe penal action will be against those whose actions have led to the party's whatever situation that the party is in today. The legislature party has been requested now by the executive committee to take stock. बाबुशाक मात काँग्रेसीचे कोत ना। ताणें बीजेपी कडेन सेटिंग जाहीर केलां। पणजेचो फुडलो महापौरू खंय तो बीजेपी कडेन बसूनच थारायतलो। It was very clear. I had said that I would not support a Congress candidate, and especially Mr. Suren Furtad, I would not support. So I have not supported. In fact, my full support was for the BJP. Okay. If your party take any actions, I am welcome. See, you get what you asked for. So if anyone feels that I have done wrong, it is I am basically anyone is free to take any actions. Doesn't make any difference to me. Sir, you have the 16 councillor. Now there will be any change in mayor? No, I am just thinking. Basically, we'll work out. Actually, I will work out with the BJP regarding the council this time. प्रदेश काँग्रेस बाबुशाचेर ॲक्शन घेवंक फाटी फुडें जाता ती पळोवन बरेच जाण चाळवले। मेळ्या ते खबरे प्रमाण लुईझिनू बरोच विटला। मात सध्या विरोधी पक्ष फुडारी वागता तो पळयल्यार काँग्रेसीच्या विधिमंडळ गटातूच काँग्रेस किकोत जाल्या। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। तेरेखोलची कोळशाचे बार्जीची येरादारी तेरेखोलचे किल्ल्याक घातक। कोळशाच्या बार्जीक यो वच करून खडपो फोडपाक जेलेटिनाचे स्फोट केल्ल्यान किल्ल्याचे वण्टीक वेरो गेल्यात। थंयचे लोक बोवाळ मारपाक लागल्यात। कोळसो हार्डवर करपी बार्जींक लागून न्हंयतलो एक खुरीसूय मोडपाक पावला। खडपो फोडल्यार उदक गांवाक मारून तेरेखोल गांव बुडू येता म्हूण लोक भिल्यात। आरुंदा जेटीक लागून तेरेखोल न्हंयन बार्जीची येरादारी चालू आसा। ह्या बार्जींक लागून न्हंयन आशिल्ल्या एका खुर्साक धोको निर्माण जाला। त्या भायर किल्ल्याच्या वण्टीकूच चीर पडल्या। सकयल्यान सुरू जाल्ली ही चीर सामकी वयर मेरेन पावल्या। उदक भितर येतलें आमच्या हितून गांवांत भितर सरतलें तेन्ना आमकां शक्य जाता की आमचो गांव बुडोवंक शकता म्हणून। तेरेखोल न्हंयन बार्जींची येरादारी बंद घालची अशी मागणी तेरेखोलचो पंच फ्रांसीस रॉड्रिक्सान केल्या। आयची अशी दशा आमची जालेली आहा, ह्यो बार्जी येवन आमच्या घरांनी घुसतात आनी आतां हो खुरीस मोडपाचो पावला आनी आतां मासोगोत जालो। ही बार्ज मातशी चुकली नाजाल्यार हो खुरीस मोडून उडयतली आली। ह्यो जसो हो बारीक आमचो नदी, ह्या बारीक नदींतल्यान ह्यो बार्जी भितर सरोंक जायना, पूण ह्या सरकारान कशे भाशेन परवानगी दिल्या ह्यो बार्जी ह्या नदींतल्यान भितर सरोंक। तेरेखोलच्यान विलास आरोलकर। घेऊ एक विराम।